तिसऱ्याचे सुके वा तिसऱ्याचे सडसडीत करपा खातीर तुमकां लागतले तेल, बारीक चिल्लेलो कांदो, टोमाटा, हरव्यो मिरसांगो, आले लसणीची पेस्ट, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो, उदक, साफ केल्ल्यो तिसऱ्यो, मीठ, सोय आनी ओली कोथमीर. पयलीं एका कायलीन तेल घेवन बारीक चिल्लेलो कांदो, टोमाटा, हरव्यो मिरसांगो, आले लसणीची पेस्ट बरी तळसून घेवप. ताच्या वयर मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो आनी उदक घालून मातशें शिजोवन घेवप. ताच्या वयर साफ केल्ल्यो तिसऱ्यो आनी मीठ घालून थोडो वेळ शिजोवन घेवपाचें. शेवटाक सोय आनी ओली कोथमीर घालून सर्व करपाचें. तिसऱ्याचे सुके वा तिसऱ्याचे सडसडीत तयार. मशरूम सुखा बनाना। मशरूम सुखा। अभी उसके लिए क्या क्या लगेगा मुझे? कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची, दोनों मिक्स है। अभी आप ये जो डिश बना रहे हो मशरूम सूखा है ना, वो गोवन डिश है? गोवन डिश है पूरा। आपण 4 डिशेस करून पळयलो खरे खूप खावं आणि एक डिश केल्या उपरांत म्हाका पुरो जाला. एक मातसो शागोती मसाला. मशरूम सुका आमचे रेडी झाले. आपण त्याच्या वांगडा एक भाकरी बी खाल्लेली आहे. भाकरी कशी तयार करतात ती पळोवया. अशें तुम्ही हांगा भाकरी चपाती सगळे तयार करतात? हय. चडशे घे भाकरी का चपाती? जर भाकरी जर ऑर्डर आसत जाल्यार तुम्ही भाकरी करता? हय. ना सांगल्यार करता कोणी. फक्त तांदळाचीच करता का आणि कसली भाकरी करता? गव्हा पिठाची. आता त्या पिठान किती किती घेतलेला तुम्ही? शीत घातला, सोय घातला आणि मीठ आणि पीठ. शीत, सोय आणि तांदळाचे पीठ ना गव्हा पीठ. गव्हा पीठ. शीत बी घातला. मऊ जावपा जाय. मऊ जावपा खातीर शीत. हय. नाल्यार घट्ट जात नाही. तुम्ही तांदळाचे पीठ यूज केलेले ना? तांदळाचे पीठ घातलेले ना? ना गव्हाचे पीठ घातलेले. गव्हाचे आणि तांदळा हेजे शीत घातले न्ही. तांदळाचे पीठ आणि घालपाची गरज ना. म्हाका दिसता केळ्याच्या पानाचेर जेन्ना ही भाकरी घातलेली आता काय एक वेगळी टेस्ट ही मात्र नक्कीच येतली. भाकरी जी खाल्ली मशरूम सुका बरोबर ती हांवें समजली की तांदळाचीच भाकरी ती म्हाका. पूण हांगा आयल्या उपरांत पळयलें तातूंत शीत, सोय, गव्हाचें पीठ आनी मीठ हें सगळें घालून मिक्स करून ताची ही भाकरी तयार केल्ली आहा. एकदम सगळ्यात वेगळी अशी भाकरी आहा. तांदळाची भाकरी ना ती. सो आता आमच्या बरोबर आसा धनंजय देसाय जे करमल घाट ह्या धाब्याचे ओनर. धनंजय काका कितली वर्सां जाले तुम्ही सुरू केला? 2003 स्टार्ट केल्लें. अच्छा. 2003 सावन आतां एक 10 वर्सां जालीं चालू करता केल्यार. आनी 10 वर्सां भितर हांव मोस्टली लोकलच जेवण दिवपाचें ट्राय केलें. आनी तुमकां लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स म्हणल्यार एक पाटी आयलो कस्टमर परत येता म्हणल्यार लोकांक आवडटा दिसतालें. हय. आनीक मुद्दाम स्पेशली हांवूच थंय सर्व करता. हांव किचनांतलें काम करता. म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या हातान सगळं मॅनेज करतात. वन कुकाक कितें रांदचें, कितें करचें, कसलें जेवण दिवचें. तुमच्या ह्या ढाब्याक तुम्ही जाग्याचेच नाव दिल्लें आसा करमल घाट. ताजे कितें स्पेसिफीक अशें रिजन आसा? स्पेसिफीक म्हणल्यार लोकांक तें जप करून लक्षांत उरता अशें एक म्हाजो एम. आनी तो जागोय बी करमल घाट हें सामकें नांव फेमस जाल्ले कडेन आसा. त्या हेजेर हांवें एक म्हणलें करमल घाट दवरचें असो म्हाजो विचार आशिल्लो. So chef, I can see lots of vegetables
So I think the dish would be very healthy, and the spices, so it will be healthy chatpata something. Not chatpata. If you have not observed, there is one different oil I'm going to use it in this. That is Okay. sarson ka oil. It is mustard oil. Okay. So, which is generally in India, the mustard oil only uses in the eastern region. Eastern यानी region. दिल्ली साइड को जाते थे ज़्यादातर कोलकाता, आसाम वो तरफ ज़्यादा सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, उड़ीसा, ठीक है। तो आज बंगाली स्टाइल की कुजिन है, बंगाली स्टाइल की सब्जी बनेगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा Guys looking at the drumsticks. Yeah, it's a drumstick, carrot, cauliflower, pumpkin, okay. Potato, what I done is, I'm not using the regular potato. Here I took the small baby potatoes. You just peel it off and cut it into wedges, okay. So where you cut the lemons and all, that kind of veg it is, okay. This is a veg, and there, these all the things wanna cook in the spices. That is only one spice, this flavoring agent gonna be here. That is Panch Foran. Bengali dish name is called Panch Foran Chor Chori. Okay. पंचफोरम चोर चोरी Yes. Chor chori. हाँ. Chor Chori. Okay, I think I will remember only chor chori. लेकिन अभी This Panch Foran means it is all 5 spices come together, blend together, roast it nicely, and do the powder out of it. पर Okay. उसमें कौन सा स्पाइस There are your mustard seeds, your kalonji, that is onion seeds, methi seeds, okay, your jeera and the saunf, badi shop. Okay. That all 5 spices. Shall we start now? yes. Okay. Now we'll make the Panch Foran chori. Chor chori. Seen the ingredients and all, and we can proceed the things. We have already lightened up the grains. Okay, this is the fry pan. Okay, and this is the mustard oil I'm going to put. It is considered one of the healthiest oils, right? Yes. Oil is started getting hot. As soon as you oil is going to be start now heating up, nice getting temperature. This starts, the fume starts come up with the sarson oil. Okay. Then you put the putting of mustard seeds. हम नॉर्मल ऑयल नहीं लेते No, it is a Bengali cuisine, no? So as per the way Bengali people use the ingredients, we have to take it. Yes, I think Avinash, प्रत्येक region spices, oil makes the dish, known for that region. all the spices and all the things are same only, but the only difference is what the way they are using it. Okay, the way they are roasting it or the method they are using to cook the vegetable or the, any kind of meat, that is the main thing. In Rajasthan and all, they marinate like this and then put it like this. Just, okay, now put the onion. Some ginger garlic paste, some green chili paste, very little one. Instead of paste, can we use green Yeah, chili sweet sauce? chilies. No, no Sauce. chili sauce, no chili sauce. It has some, the Chinese taste in it. Okay. Which has a vinegar in it. Okay. Some Here I preservatives, was- what you get in the market, that is preservatives are there in it. Okay. So which is not good for the Indian style of cooking. So viewers, you cannot use the chili sauce. Okay. Now you put the turmeric. Your Panch Foran masala. Okay. And foreign masala. You get it ready made or you No, have to I prepare have it? made it. I made it. You don't get it ready-made. Some red chili. Okay. Stuff it nicely. Then you start adding the vegetables in it. Some carrot.
The vegetables which gonna take time, you have to add some first. You have not boiled the vegetables No, at all. no, no, no. You have to cook the vegetable with the Masala. masala. Okay. Drumsticks. I think in southern region, pumpkin is often used for vegetables. Not. It is Not not right. like that. Okay. Okay. Now I'm gonna put some water in it. I'm gonna add some salt. I'm gonna add potato in it. Afterwards, also after adding water, you can still add some of this flavor. Okay. With little bit of turmeric. Okay. This is the Panch Foreign Churchuri. Yeah. Now we'll do the presentation. Or Panch Foreign Churchuri. ये भी रोटी के साथ खाते हैं. Yes. ये एक्चुअली एक लुच्ची करके एक पूरी आती है बंगाली स्टाइल, बंगाल में, जो रिफाइंड फ्लावर के साथ में उसको वो पूरी बनाते हैं. सो दिस गोज विद द लुच्ची. आणि ते पंचफोरन जे मसाले घातलेले आणि It has given really a different taste. I think you all should try at home. So this was our yet another journey in search of good food and only good food. ह्या एपिसोडान आम्ही खूप मजा केली. खूप वेगवेगळ्यो डिशीज आम्ही तयार करून पळयल्यो आणि अपर्णान खूप कष्टय घेतले त्यो डिशीज तयार करपाक आणि भरपूर घामूय गळयलो. आम्ही आमच्या वाटेन आम्ही खूप प्रयत्न केल्ले आसात. पूण एक काम करात, तुमच्या कडल्यानूय कितें तरी आमकां फीडबॅक येवपाक जाय. You can contact us at features@prudentmedia.in. आता तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite, eat and stay connected with us. आणि बायट इट प्रोग्राम दर शुक्रारा सांजे 7:30 वरांचेर आणि 9:30 वरांचेर प्रोग्राम मात्र पळोवपाक विसरो नाकात. ह्या फावट Bite It चुकला जाल्यार log in to www.prudentmedia.in. Keep watching Prudent. घामूय गळयलो. आणि एक काम करात, शीट काम कितें रे मामा. तुमकां सगळ्यांक येऊ. Just 15 minutes. This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference.